नोटीस इश्यू केल्या 22 तारखेची. अँड इन द मीनवायल कोर्ट सेड दॅट नोटीस हॅज बीन इश्यूड, देर इज नो इंटरिम. सो ऑब्वियसली ताजी एडवांटेज घेवन आज ईडीन आता जेन्ना वायल आय एम स्पीकिंग टू यू ही हॅज बीन अरेस्टेड. ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट अगेन्स्ट दॅट अरेस्ट. पण इट इज ऑल पॉलिटिकल रे. हे सगळे जे पॉलिटिकल आसा. आज मोदीक भंय जाला अरविंद केजरीवालाचो आणि तांकां अरेस्ट करप इज नथिंग शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा. I think whole nation knows it, and I think nation will stand by Arvind Kejriwal ji. All leaders will stand by Arvind Kejriwal ji because हे जे political opposition आसा तांकां डिस्ट्रॉय करपाचें काम आज भारतीय जनता पार्टीन चलयलां. आनी म्हाका दिसता अल्टिमेटली पीपल्स पावर इज सुप्रीम. लोकांक हे कळपाक लागला. आज तूं तुजे कडेन उलयता आसतना सुद्दां 100 फोन येता हे सांगपाक की वी आर विथ यू, दिस इज नॉट डन. दिस इज अनडिक्लेअर्ड बेसिकली डिक्टेटरशीप. सो आनी इमॅजीन कर ज्या तरेन ते म्हणटा की आमी इतले येतले तशे तरेन जर आसत जाल्यार सत्ता अशी जर आर्बिट्ररीली एका पार्टी कडेन उरत जाल्यार ते कितें कशे तरेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करपाक शकता ते म्हाका दिसता हातल्यान आमकां दिसून येता. सो दिस इज फियर ऑफ डिफीट फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन्स. आनी करेक्टली सो, कारण भंय दिसपाकच जाय तांकां भिवपाची गरज आसा. त्या भंयातल्यान तांणी ताका अरेस्ट केला कारण प्रचार करपाक तो पावचो ना. नाल्यार ऐन इलेक्शनाच्या तोंडाचेर अरविंद केजरीवाल सारको आमचो जो लिडर आसा हू हॅज नथिंग, नो बॅगेज, जाणी आज एक ल्हान हातल्यान आपल्या फास्टिंगांतल्यान एक पार्टी तयार केली. लार्जस्ट पार्टी, द यंगेस्ट पार्टी विच हॅज बिकम सो लार्ज विथ 2 गव्हर्मेंट. आय थिंक भंय दिसपाकच जाय. आनी भारतीय जनता पार्टीक जर आज भंय दिसता आनी ताका लागून ताका अरेस्ट केला बिकॉज दे हॅड नो चॉयस. आनी तो जितलो आज प्रचार करतलो तितले तांकां नुकसान जायत रावतलें. सो दॅट इज वाय द अरेस्ट इज डन. इलेक्शना खातीर